देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोतल्याक फावो कोना फावो नासतना फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. जेजू तुमकां कृपा दिवं. आयचे मेस्साच्या बलिदानान आमी मागतले हांव सोंपलेल्या जुसे फ्रांसीस मार्टिन्स आनी सोंपलेल्या मिगेल सांतान मोनीस आनी मारिया क्लारा मोंतेरो किरीत भाशेन देवान सासणाचो विसव दिवन सर्गीचें सूख फावो केल्या प्रमाण तांचे खातीर मागुया. आज सायबिणीची भेट ह्या गोरबेनी जाता. पेंटा विली दा कोस्टा दाबोली रिता डी मेलो तशेंच आज बाबार्थाची ड्युटी पेटयतात हे गोराबे आल्तो चिकाली त्रेजिना रॉड्रिगीस आनी फामील आनी दाबोली रेमेडियोस डिसोजा आनी फामिली सगळे आमच्या बाबा भयणां खातीर देवाचेर आशिर्वाद पडूं आनी तांकां बरे भाशेन राख आनी सांबाळ म्हूण सायबिणीचे मजतीन तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे ही नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं हांव मेलेल्यांचो न्हय पूण जिव्या मनशांचो देव. किरीत भाशेन आमचो देव जिव्यांचो. आमी दोन दिसाक ह्या देवाक आमच्या जिवितान उणभवता. दोन दिसाक आमच्या जिवितान हो देव जियेता. तर आमी खोतखोत्यान ह्या देवाक उणभवता तेन्ना आमच्या जिवितान तो दुसऱ्यांक दिवंक दोन दिसाक आमी वावरूंक आमकां खोतखोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटून घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बाकी सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगल्या देण्याचो रोचनार आनी दोनी तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजी भोगतींत आमकां सदां संतोश मेळोसो कोर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हाका जुवांवांक देवदूतान सांगलें ते दोग साक्षी म्हणल्यार आर्जेन्टिनांचीं 2 झाडां आनी संवसाराच्या दोनया उजीर आसत्यो 2 दिवल्यो. कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तांच्या तोंडांतलो उजो भायर सरतलो आनी तांच्या दुस्मानांचो भस्म करतलो. म्हणटच कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तो हे भाशेन मरतलोच. संदेश दिता तितलोय काळ पावस पडना जावंक मळब बंद करची तांकां पदवी आसा. तशीच उदक बदलून रगत करूंक आनी तांकां जाय तसले पिडेन संवसाराक सोतावंक तांकां पदवी आसा. आपली गोवायकी तांणी दिवन जातोच पाताळांतली वयर सरता ती मोनजात तांचे विरुद्ध झूज करतली. ती तांकां हार घालतली आनी जिवेशी मारतली आनी तांच्या दोनयांक
खुर्सार किळायलोलो त्या व्हडा शाराक मुखेल रस्त्यार तांचे मोदीं उडयलोलीं आसतलीं. त्या शाराची कुणेची नांवां सोदोम आनी इजिप्त. सगल्या पोरजांची, कुळांची, भासांची आनी राष्ट्रांची मनशां सादे 3 दीस तांची मोडीं पडयतलीं आनी तीं समाधींनी घालूंक रोजा आसची ना. संवसारांतलो लोक तांच्या मरणा विशीं संतोसतलो. तीं सोबरोम करतलीं आनी एकामेकाक दान देणी दितलीं, कारण त्या दोगां प्रवाद्यांनी आख्ख्या मनशा कुळाक खूब कोनिश्टाय हाडलोली. पूण सादे 3 दिसां उपरांत देवान जिविताचो स्वास तांचे भितर घालो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. हें पळोवन तीं सगलीं भारी कांपलीं. तेन्ना तांणी स्वर्गांतल्यान एक ताळो नेटान आपणाक अशें सांगतालो तो आयकलो, हांगा वयर येयात. आनी तांच्या दुस्मानाच्या दिश्टी मुखार एका कुपान ते स्वर्गार चोडले. देवाचें उतर हें. देवाचें वरकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर म्हजें कोडप, हांव ताका वाकाणटां. सगलीं बरोबर म्हणुया. सर्वेस्पोर म्हजें कोडप, हांव ताका वाकाणटां. सर्वेस्पोर म्हजें कोडप, हांव ताका वाकाणटां. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता, म्हजीं बोटां लढायेक आयतीं करता. आमचो जबाब, सर्वेस्पोर म्हजें कोडप, हांव ताका वाकाणटां. तो म्हजो मोग, म्हजें कोट, म्हजें किल्लो, म्हजो तारूक, दाल म्हजो, शेरोण म्हजें, राष्ट्रांक तो म्हजे आदीन करता. आमचो जबाब, सर्वेस्पोर म्हजें कोडप, हांव ताका वाकाणटां. तुज्या मानाक देवा नवें गीत रचून गायतां. 10 तारांचे किनोरेचेर तुजी किर्ती गाजयतां. तूंच राजांक जोयत दिताय, तुवेंनूच तुज्या सेवका दाविदाक निवारलाय. आमचो जबाब, सर्वेस्पोर म्हजें कोडप, हांव ताका वाकाणटां. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक सोय सोय. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शिव वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण पोजरायलें. सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. एकदां थोडे साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जिवंतपण ना म्हणटात तसले मनीस. तांणी ताका हो प्रश्न घालो, गुरुजी, मोसेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां, कोण एकलो लग्न जाल्लो भाव भुरगें नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोंसून उत्पन्न करची. तो 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मेलो. मागीर तिसरो तिचे लागीं लग्न जालो. तेच परी 7 जाण सोंसून दवरी नासतना मेले. सगल्याहून निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाणांची पोतीन ती जालोली म्हणटच
मेल्ली पुनर्शिवोन जातली तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन ती जातली. जेसून तांकां सांगलें, ह्या संवसारांतली मनशां दादले बायलां लागीं आनी बायलो दादल्या लागीं लग्न जातात, पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आनी मेलेल्यांतल्या पुनर्शिवणपणाक जी कोण पुर्ती जालोली मेळटीत ती लग्न करून घेनात दिनात. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. ती देवदूतां सारकी आनी पुनर्शिवण जातात देखून ती देवाची भुरगीं. मेलोली खरेंच परती जिवोन जातात म्हूण मोसेसानूच झिरकुटाची खबर सांगता तुवें दाखयलां. तर तुवें सर्वेस्पराक तो अब्रामाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटा. देखून मेलेल्यांचो न्हय बोगो जिव्यांचो देव तो. ताका सगळीं जिवी. शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी म्हळें, गुरुजी तुवें बरें सांगलें, आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक काडीच जालें ना. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणो, आजच्या दिसाक निमाण्यो वस्तू कशे तरेन आसतल्यो आनी कशे तरेन आमची जोडटी जातली हाचे विशीं जेजू लक्ष घालता. आनी कितें भाशेन आपूण मेलेल्यांचो देव न्हय पूण आपूण जिव्यांचो देव म्हूण आमकां तावें करता. लग्न पत्र मोडल्या उपरांत एके बायलेन दुसऱ्या दादल्या लागीं लग्न जावंक जाता. मोसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे आसलेल्या कायद्याक ताका विचार केल्या उपरांत जेसू कितें भाशेन म्हणटा, संवसारांतली मनशां ते भाशेन करतात. स्वर्गार तशें जायना, कित्याक स्वर्गार आमी सगळीं देवदूतां सारकीं. देवदूतां भाशेन आमी जियेता, देवदूतां बरोबर आमी आसता. आनी थंयसर बायल आनी दादलो लिंगाचो प्रश्न आसना, कित्याक सगळीं देवदूतां म्हणटच देवा मुखार एक सारकीं. घडीक आमकां हें अणभवूंक जायते फावटी अवघड, कित्याक आमचें संवसारी मन आमकां जायते फावटी वंदावण्याक ओडटा. आमकां जायते फावटी घडीक वायट वस्तू आमच्या मतीन नियाळटा. पूण स्वर्गार बाबा भयणो असले प्रश्न येनात आनी स्वर्गार असलो देखावय ना. स्वर्गार सगळीं देवदूतां बरोबर देवाची तुस्त गायतात. हाच्या दिसाक आमी देवाक दिनवासुया, कित्याक आज बोडव्यां भाशेन आमकांय जावंक देव सोयेक दिता. आज बोडव्यां भाशेन आमी देवदूत कशे ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमचें जिवीत नवसरूंक तो आमकां उलो मारता. तर आमी मेल्ल्या सारकीं न्हय पूण जिव्या सारकीं ताचें देव मंदीर आमचे भितर सांबाळूंक दर दिसाक प्रयत्न करूंक आनी वावरूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36. C20. मुशा भावभयणे मुशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पुरीत सुबेच्छा देवा सर्वेस्वर मानून घेव.
मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोगती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीदारान सासणाचे देवा सर कड्यान सोदता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचली. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगलीं रोसना अनुदान करता तुजी सेवा तुमे तुका वाकाणटा. तारोवण मेळयली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता. तुज्या सांतां भोगताची सोबा देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या नालोय भगवान उंचर्गींक तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नवी आतां तांकां सोय उंचर्गींक तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याची सू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोड. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विचार आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोरोराचे हें रोगोत पातकांचे बोगसणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोट पोरगोटुया सोन्याची सुवाळी ह्या उदकांता आनी एका शीतले पियेता तितलेच थंय गोवायसो आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आनी सिमांव आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे यादनिके वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरचुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय चलिल्ल्याची दया करून म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मतान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून शिसून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांगमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमा तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान रासूच चलयताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. जय सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुकले आमी सुभागी. सुम्यातल्या म्हज्या भितऱ्यांच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. D18. आत्मिक कुमयां खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारान आमी जेजूचें मास रगत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आतां मीस जाल्या उपरांत माडी जातली आनी खेरीत भाशेन आमी आमच्या नोवेनाक सुरवात दितली. फाल्यां नोवेनाचो पयलो दीस आनी फाल्यां 8:30 वरांचेर सकाळीं आमी नोवेन करतले. पयलें जातलें 6 वरांचेर, उपरांत 8:30 वरांचेर मीस, उपरांत आमकां बायबलाचेर शिबीर आनी आमी किरीत भाशेन सान फ्रांसीस शावेराचें नोवेन उपरांत आशिर्वाद. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन घेवया U20 पेज नंबर 240. U20. San Francisco